माझे नाव रामाभाऊ नाईक. कलवाळकर. आम्ही जो तूं आतां म्हणटा तुमचे कडल्यान विचारता की हो मळो आमी जे रोयतात आमी मिरगाक 5 तारखेक 5, 6, 7 ते पावस पडल्या नंतर एक फेसभर तरी जागो जमीन फुगपाक जाय. ती फुगल्या नंतर मागीर आमी ती बी घालतात आनी तो मळो रोवन बी घालून सगळें काम करून मळो रोवन मागीर आपलें जें कितें मेळटा तें आमी मडगांव व्हरताले जावं फोंड्या व्हरतात आनी थोडे अशे खंय बसून विकतात. अशे पद्दतीन कश्ट करून आमी तें काम करून आमच्या पोटाचेर चलयतात. हो मळो रोयताना तुमी भितर दोडगी पिपरी आनी कितें दोडगी तवशीं आमची कराती भेंडा कोळोती कोरोळी भेंडो हे आमी सगळे रोयतात हांगा. सगळे म्हणजे सर्वसाधारण भेंडो आनी पिपरी जी आहा न्हू ती तुमकां कितली वर्सांसून कितलें उत्पन्न जातालें तुमचें ह्या दोन आयटम? उत्पन्न म्हणजे अशें आसा पळय आमी जो हांगा खर्च करतात न्ही तें उत्पन्न कितें अशें तेजेर आमी हें करनात. कारण कितें आसा ते पयशे एकठांय करून आमी चवथीक देवाचें हाका जाय तें आमकां खर्चाक जाय तशें मोडटाले. अंदाज तुमकां तें पीक येता म्हणसर तुमच्या कश्ट करपाक तुमी आनी तुमी तुमचे बल्सांतली पदर मोड कितली करताले अंदाजे? आमचे पदरचे म्हणल्यार आतां सादारण आमकां 15-20 हजार रुपया तरी एकठांय करूंकूच जाय पडले. साऱ्याक म्हण कोण्याक म्हण मेळी म्हण आतां ताचें मोदेल खंय मेळना न्ही. खर्च कर आमी तें सगळें हें कर हाडून हें करून माटो करता. म्हणजे तितून तुमकां सरकार सबसिडी कितें दिता? कांय दिना. तुमी केन्ना सरकारा कडेन मागल्या? आमकां कोणें कांय सांगूंक ना. हो तुमचो ओनरशिपीचो जागो काय कसो कितें तुमी हें करता ह्या जाग्याचेर? टॅनंटशिपीचेर? टॅनंटशिपीचेर. आमी अशें आयकल्लें की पिपऱ्यो तुमी खूब पयलीं दोडग्याची रोंपे पयलीं खूब पयलीं लायताले आनी शिंपोवन काडटाले म्हणून ती खरी गजाल? ना ना आमी शिंपोवन काडना पूण काडले एक वर्स काडल्यो पळोवपाक लागून शिंपोवन काडल्यो. शिंपोवन काडले जाल्यार तेका झाड जाता आमी सगळें झाड जाता माटो बिटो सगळें घालून पळयतात आमकां कितें तरी मेळटलें. पण फळ बरें येना, फळ बारीक येता. तेजो कांयच ना, फळूच ना. तेचें कारण कितें? नळाचें उदकान हें जायना. हें जायना. तेका निसर्गाचेंच उदक जाय, नळाच्या उदकान हें जायना. उदक नाल्यार न्हंयचें उदक नैसर्गीक जें उदक पावसाचें पडटा ताचेरूच तें उदक बरें. तुमी आतां कितलीं वर्सां जालो दोंगर तुमी शिंपता हें करून काडटा? दोंगर म्हणजे म्हाका आतां 74 वर्सां जालीं. हेजे पयलीं म्हाजो बापूय रोयतालो. बापाय पयलीं आजो रोयतालो. हांवें आज्याक पळयला, बापूय म्हणटा आतां हांवें पळयला चालत रावता. आनी आज म्हाजें 74 वर्सां जालीं म्हाका आमी हें रोयता. आनी हें रोवन तुमी कितल्या तुमच्या कुटुंबांतले कितल्या लोकांचें पोट भरतात असो अंदाज? आमी हेजेर सांगपाक म्हणजे आतां कितें जालां पयलीं आमी एकठांय आसतना सगळे एकठांय रावन करताले. आतां कितें आसा 4 जाण भाव आसा 4 जाण 4 तरेचे जाले. तो आपले सायडीक गेलो, हो आपले सायडीक गेलो. म्हाजे कडेन जायना काम. म्हाजे कडेन काम जायना. भायर आनी गांव वता काम जायना. लोकां लागून काम करता. तांचे बरोबर थोडें थोडें आमी करून लोकां कडल्यान हाडून बाबा घे माय पडटलें अशें म्हणून सांगून तेंचे कडेन काम करून हय. आतां आमी चवथीन जी आसा ती मरपा लागल्या. मरपाक म्हणल्यार पिळी म्हणल्यार पिळी न्ही कितें जाताच न्ही कितें समजना. अकस्मात मरता म्हणल्यार वयर दाखयता वाल कोणच्यान मरत वयता सगळें काबार आसता. म्हणजे बी सुद्दां आमकां ना जाता. आनी कारण कितें आसतलें? तें मेळत ना आमकां सद्याक. करून सुद्दां अशेंच जाल्लें. तुमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक कळयलें? पळयतात वयतात. एग्रीकल्चर ते म्हणटा तुमी मळे पळोवपाक या म्हणल्यार आमी खंयचे कडेन दाखयता. हय. आनी तुमचे कडेन कितें आमकां हेल्प करून अशी आमची इच्छा. हय. हय. ते कोण तुमचेर लक्ष दवरिना. पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हे पळोवचें अशी तुमची इच्छा आसा? आनी आमकां कितें तरी एक लॉस जाता आमकां आसाक पडटा. करून तशेंच आमी जालें. जाल्यार तशें